सर आज मतदानाचो दीस वोटींग करपाक स्टार्ट जालें सकाळी 8:00च्यान असं तुम्ही पावले आसतले सगळीकडे कसो कितें रिस्पॉन्स आसा आनी लोक भायर सरता काय कशें कितें नॉर्मली एज फार एज आमचे जनरल इलेक्शन आणि जिल्हा पंचायत जेन्ना इलेक्शन आमी कंपेर करता थोडोसो लोक भायर सरपाक मातसो तडजोड करता हे म्हणून हांव अर्ज करतलो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान इट इज अ रायट तो अधिकार जो आसा तो बजोवपाची प्रत्येकान प्रयत्न करचो हे नमळाईचे मागणे जावन आसा आणि मतदान हे दान करपाक जाय तेजी विक्री जावपाक जायना ह्या गोष्टी कडेन हांव प्रामाणीक आसा आणि अशाच अनुशंगान आज ज्या तरेन संपूर्ण गोंया भितर हे प्रत्येक जो उमेदवार जो आसा त्या उमेदवारांनी आपल्या परीन आपलो प्रचार कार्य केल्ले आसा आणि तांचो राजकीय फुडार म्हणू नाका किंवा ताणें कितें काम केल्लें आसा ते कामाची पावती आज दिवपा सारको एक दीस आसा प्रांजळ क्लीन ट्रान्सपरंट आणि ह्या समाजा खातीर समाज म्हळ्यार हांव कम्युनिटी म्हणटा सोसायटी म्हणटा ज्यांच्यो गरजो वळखून त्यांची पल्स नर्व्स हे सगळे काही गोष्टी तपासून आपले मतदान जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हजें हें प्रामाणीक मत जावन आसा आणि अशाच अनुशंगान आजचो दीस जो आसा तो लोकशाहीन अत्यंत पुरक असो दीस आसा त्या लोकशाहीचो आदार जावप हो तितलेंच महत्वाचें आसा आणि म्हणूनच भायर सरून मतदान करचें म्हणजे सगळ्या मतदारांक आव्हान जावन आसा कितले पर्संटेज पर्यंत जातलो असो अंदाज आय थिंक इट वील गो टू 62 to 63% एज कम्पेर्ड टू द लास्ट इयर जिल्हा पंचायत इलेक्शन कारण ह्या फावटी बरेचशे कॅन्डिडेट आपल्या रणांगणात देविल्ले आसात निवडणुकीच्या रिंगणात देविल्ले आसात जितले कॅन्डिडेट चड आसात आणि ह्या फावटी कशें जाल्लें आसा मॅक्झिमम स्कोप्स इंडिपेंडंट सुद्दां कॅन्डिडेट देविल्ले आसात म्हणजे प्रत्येकाचें नातें हें जें आसा पयलीं खंय तरी कोणा कडेन तरी आसता आनी ताका लागून म्हाका मत मारपाक जाय हो एक मनान विचार धरून थोडेशे पर्सेंटेज वाडपाची दाट शक्यता आसा इट मे शूट अप टू मॅक्झिमम 65% वॉट इज माय हो एक अंदाज जावन आसा पण डेफिनेटली फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा एक 5 ते 7% पर्यंत पर्सेंटेज ऑफ पोलिंग वोट्स जे आसात म्हणजे जो टर्नआउट जो आसा तो वाडटलो इवन गव्हर्मेंट लेवलाचेर सुद्दां ह्या संदर्भान अवेरनेस केल्ले आसात बरेचशे उमेदवार जे आसात आणि आपापले राजकीय पक्ष जे आसात तेंच्यांनी तसो बरोचसो प्रयत्न केल्लो आसा टर्नआउट पर्सेंटेज वाडोवपा खातीर दुसरी गोष्ट कशें आसा म्हणजे आमचे बॅड रिडन आसात किंवा जाणटे आसात किंवा परगावी जे म्हणजे आपलो पुलिंग आपले एरिये सोडून भायर जे रावतात तांकां तशी हाडपा व्हरपाची वेवस्था थोडीशी नसल्या कारणान तेवूय थोडोसो फटको बसपाक शकता पण हांव एकूच म्हणटलो की फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा थोडीशी चड पर्सेंटेज जाली सो एलायन्स हा आमी म्हणटा आणि BJP आणि MGP हेजो कितें मेजॉरिटी सिट्स येवपाक फायदो जातलो काय म्हणटा ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता आमचे पक्ष जे प्रदेशाध्यक्ष आसात किंवा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आसात किंवा जाणीन ही युती करपा खातीर फुडाकार घेतिल्लो आसा तेणी उत्तर दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा कारण आय एम लिमिटेड टू माय मतदारसंघ युती ही वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघाक लागून जाल्ली आसा तेजेर हांव आत्तां भाश्य कांय करपाक शकना दॅट इज माय क्लीन स्पश्टीकरण सो तुमचेर सद्या कितले 2 सिटाचो भार आसा तुमच्या मतदारसंघात प्रियोळ आसा म्हजेर तसो मागेल्या मतदारसंघांचो बेतकी खांडोळ आसा त्याचे विशयी म्हणटा कितें स्ट्रॉंग तुमी हे जातले विन जातले मागे आमगेले दोनूय जे सीट जे आसात ते प्रचंड बहुमतान मार्जिनान निवडून जाय हे सामकें 100% शुअर आसा नमस्कार हांव निलेश परवार केरी जिल्हा पंचायतचो उमेदवार ह्या मतदारसंघात म्हाका आमचे गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री आमचे बाबा तशीच आमच्या मतदारसंघाचे आमदार आमचे भाभी यांच्यानी जी म्हाका आयज उमेदवारी दिली आणि त्याचो आमी घरोघरी प्रचाराचेर भर दिल्ली चड
ते आमकां प्रचाराक आमकां लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद आसलो. तशेंच आयज आमी बुतार भोंवताना बी लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद आसा. विजय आमचो निश्चित आसा, पूण गोव्यान जर सगळ्यान लीड जर येतली जाल्यार ती आमची पंचायत आसतली आनी खूब मोठ्या मताधिक्यान आमी जिखतलो ह्यो आमकां विश्वास आसा. I'm Nelly Rodriguez. As you all know, my symbol is aeroplane, and I thank all the people of Majorda, Uttarda, Kalata, Serauli, Petalbati and Kolva who stood by me in such a short time that once they came to know I was a candidate, first of all, there were a lot of mixed reactions because I was not prepared. In the past, I used to take just 1 week leave, when I was teaching, and just the victory used to be mine standing. But this time, I had never plans and never imagined that I would contest. So probably I lost touch with my workers, supporters, and was not in touch. But still, the overwhelming response that I got is only one thing based on my past work. That gratitude which they have for the works accomplished by me in the Zilla Panchayat, even though there was no power, I performed. And based on the performance, based on the trust that they have in me, I don't care about the rumors that are circulating widely in social media that I'm BJP, a vote for Nelly is a vote for BJP. It doesn't bother me a bit because that is the type of confidence I have in the people. And the trust, because in the past when I stood as independent, I have never joined the BJP, nor had any association with the BJP, and it's my challenge that even if I'm offered a chairmanship, I will never join the BJP. And that's the time the people will realize. So it's only the faith in God and in the faith in my work and in the faith of my supporters, which is more than sufficient for my victory. So you're confident of your victory? Yes, I'm confident of my victory because as an independent candidate, you know very well I had to go because I was refused the ticket from the Congress. Maybe God knows what is best. God has a lot of vision and plans for me, and God till today, my heart is clean, my slate is clean. All the people who are in BJP, who are dancing with BJP and so on and so forth have no right with all the sins on their forehead to talk about me. I've stood by the people in their sorrows, in their griefs, in whatever grievances they have. So that trust, people are taking me forward and the victory is mine. म्हजें नांव एस्ट्रा दा सिल्वा. हांव कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शनाक बसवलां आनी हांव म्हाका काँग्रेसाची टिकेट दिल्या सगळ्या युरी अमित पाटकर ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमचो लोकल लिडर मोरिनाकूय थँक्यू म्हणटा की तेज्या आदारा हांव हें फुडें सरों म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आनी हांव सगळ्या लोकांची कामां करतलें म्हणून हांव तुमकां हें करता. सपोर्ट कसो आहा तुका लोकांचो सपोर्ट सद्या बरो आहा कित्याक मातशी सकाळची थंडाय आसा ताका लागून मातशे लोक उणो आहा पूण आतां स्टार्ट जाला येवपाचें. तुका दिसत तुजी कतलें म्हणून? हय दिसता अशें. आयज वोटिंगाक आमी आतां क्यू सिस्टमान उबे रावन वोटींग केल्लें आहा. बरें वातावरण आहा. हो मतदारसंघ जो आहा हो कविता कांदोळकर निश्चित भोवसंख्य फाटले फावटीच्या पेक्षा सुबेज मार्जीन घेवन फाटले फावटी 2,500ची आमकां लीड आसली. हे फावटी आमी एक्सेप्ट करता ती 3,000 क्रॉस वयतली आनी भोवसंख्येन कित्याक लोकांनी जो म्हाका भोंवताना प्रतिसाद दिल्लो आहा, लोकांनी जें सांगलेलें आहा, लोक आपल्या उतरार खरे आसतले आनी हो मतदारसंघ आमी कविता कांदोळकर भोव मतांनी भोवसंख्येन हो निवडून येतले. इलेक्शन जिल्हा इलेक्शनाक कोलवा मतदारसंघाचे उमेदवार स्वप्न मापारी ज्या भारतीय जनता पक्षान ताका उमेदवारी दिल्ली आहा, जो उमेदवाराचेर कसलेच दाग नासलेले, कसलोच वायट वृत्तीचे दाग नासलेले उमेदवार आहा आनी जेणे 5 टर्म म्हणजे 2 दशकां वयर पंचायतीक आपल्या गांवांत काम केल्लें आहा. तेज्या बरोबर ज्यो आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा जावं बाकीच्यो ज्यो काही सवलती आहा ह्यो बऱ्या प्रमाणान आपल्या गांवांत चलयल्ल्यो आहा आनी त्यो चलयता आसतना म्हाका दिसता गोंयचे सगळ्यांत बरो गांव स्वयंपूर्ण मित्राच्या अंडर काम करून
आमचे पंतप्रधान त्या गांवा खातीर एवॉर्ड दिल्लो आहा, सॉयल मित्राक दिल्लो आहा, जेणे करून ग्रास रूट लेवलाक ताणें काम केल्लें आनी चारित्र क्लीन आसलेले उमेदवार जे भारतीय जनता पक्षान दिला तितून गॅरंटी आनी तेज्या बरोबरूच भारतीय जनता पक्षाचो जे मंडळ आसूं, कार्यकारी आसूं, साहित्य आसूं, हे ग्रास रूट लेवला पासून मोठ्या प्रमाणान एक्टीव रावन काम केल्लें आहा. तेन्ना थिवी मतदारसंघात स्वप्न मापारी हाचो विजय 101% निश्चित जालो. कशें कितें वातावरण आसता? शिरसय माझ्या मतदारसंघात 3 जिल्हा मतदारसंघ शिवोली, कोलवाळे आणि शिरसय तिनूय मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता कमीत कमी 2000 वयर निडीन तिनूय मतदारसंघ घेतले हाची भावना. कारण आमी त्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट आसूं, इंडिविज्युअल आसूं,